आयच्यान फिशिंग एक्टिविटीज चालू जाता आयच्यान तांकां फ्रिडम पूण काय तेजे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे आहा ते तेंच्यांनी फॉलो करता. कुठपण जेटी कडले ते टॉयलेट्स बीन बांदून दिवपाचे आसले पळय ते डेडलाईन जाली तरी अजून बांदून जावंक ना कोणी तेंचे. सांगला ना रे सगळे रेडी आहा. ना कोणी अजून ready सांगला जावंक ना. 50 टॉयलेट रेडी आहा दुसरे आनी आसा पळय तेरा चौदा तेवूय रिपेअर केल्या. जो गेल्या वर्षी इश्यू झाला तसं कांयच ना सगळे सारकें अजून ते एकलोय बोटकारांनी उलोवंक ना. सर बोटकारांक जे फ्युअल सबसिडी दिता पळय ती पण- पोर्तुगीज ती पण. पासपोर्ट होल्डर आसता तांकांय दिता ना ना कोणाकूच दिना बोटीची सबसिडी बंद. हां सगळ्याकूच बंद धाकट्या कॅनाचीच आहा. हां आनी कितें सांग आमचें सांग पळय. आता स्टेट डॉग्साचे इन्सिडेंट 3 हांगासर जाले. पळय एक सांगता स्टेट डॉग्स जबाबदारी पंचायत आनी डायरेक्ट आमी म्युन्सिपालिटी हे कोर्टांसून ऑर्डर दिल्या तांकां जो सपोर्ट गाडयो आसूं सगळे जे फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो आमी दिवप आनी आमी मॉनिटर करता. कोणी तेंच्यांनी लोकेशन सगळें तेंच्यांनी करूंक जाय. आतां लेटस्ट आमी तांकां लेटर बरयलां की प्रत्येक गांवांत पंचायतीन आमकां एकदां जागो दिवची जेका आमी तांकां सगळे करून हे शेड वाडत शेड आसा करपाक आनी सगळे करून सुद्दां हे वाडत वतात भुरग्यांचेर अटॅक जातात आयज 5 वर्साचे भुरग्याचेर सांगता आयज सांगता तें आयज ही टोटल जबाबदारी पंचायतीक आनी म्युन्सिपालिटी सगळे वचत तितून आनी बरें. आनी कितें थँक्यू सर